कंडिशन तुम्ही पळयला आसतली जाणट्यांक एवरी मंथ 2000 येता. कितले येता गे? 2000 येता एवरी मंथ जाणट्यांक. पूण ते टायमार येना आनी ती त्या 2000चेर जगता. कर्तव्य निभयात. आयज काल आमचे भुरगे आमच्या आवय बापायक न्हू फट मारून भायर काडटात. तशें करूं नाकात केन्नाच. आवय आसप इज अ बिग ब्लेसिंग्स. ती बाबडी रांदता. हे तेजे पळय मसाले सगळे खाली डोबे. कांय ना डोब्यांनी. सो गायज हे तुम्ही पळोवंक शकता. हे पळय ह्या आंटीचे फूल घर न्हू आख्खे पावता पळय हे. आनी हांव आतां बसला पळय कदेलीर हेजेर खाटीर बसला आनी हे पळय हात म्हाजो डायरेक्ट पावता. हांव उबो रावलो न्हू हांगा टाक करून आपटटा. आनी तिका खंय ते एवरी मंथ 2000 येता गव्हर्मेंटाचे न्हू गे. तेणी खंय 500 रुपयाचे ते पळय दोरयो हाडल्या. 1500ची कापे धाडल्या. 1500ची कापे धाडल्या पळय. तेजे कडेन आतां बॉस खावपाक पयशे ना. हे पळय ही वखदां पळय. ही सगळी वखदां. आनी हे पळय कंडिशन तिचे पळयात. तुमच्या खातीर जाणा जाणा आंटी आनी दाखोवन व्हरतो ना. आय नो आय कॅन अंडरस्टँड. पळय ही लायफ आंटीची आमच्या. आनी कितें तुमकां सांगपाचें. हे पळय आंटीन म्हाका लिमका दिल्या पळय. आंटी म्हणटा आपणागेर बाबा कांय ना खावपाक तुका दिवपाक. भूक लागली आसतली न्हू पूण हे उदी हे पिया म्हणटा ती बाबडी. चूर हे तिजे म्हाका बरें दिसोंक ना. काय काय दिला आनी काय बरें पळय. म्हाका तेणी फाटीं न्हू असले कोत दिल्लेले अजून हा म्हाजे कडेन. तेन दिल्ले न्हू गे म्हाका कोत दिल्ले. सगळ्यां खातीर मागता म्हणटा ती. आनी तेंचे घर आख्खे क्रॅक जाल्या पळय. दाखयता तुमकां. हे पळय हे पळयात क्रॅक जाला पळय. सगळे मारला. ती बाबडी रांदता. हे तेजे पळय मसाले सगळे खाली डोबे. कांय ना डोब्यांनी. पळय कांय ना डोब्यांनी. डोबे खाली. गाईज फुडें सरात. हेल्प करा तिका. हांवें म्हाज्या कडल्यान जाता तितलें केलें. तुम्ही तुमचो कर्तव्य निभयात. हय ती बाबडी ती म्हणटा आपणाक म्हणटा कांयच ना सद्या म्हणटा. आपणाक वखदांक कितें पयशे दियात आनी मातशें हेल्प करा म्हणटा. तिचे 2000 येता न्हू ते अशेंच वयता. अशेंच वयता तिजे. हे पळय हे कापे ते. लोक म्हणटात ते घालपाक पयशे जाय न्हू. मनाय म्हणटा 1500 दी जाल्यारूच ते घालता. नाल्यार कसो घालतलो तशें ते. हे पळयात तिजे. हे पळय हेतून तेणी आतां भाजी हाडल्या. ही पळय ही भाजी खाल्ल्या तेणी. आतां ही ती उरलेली भाजी रातची खातली खंय. आनी हे इतली भाजी आनी कोणाक पावता पळय. कोणाच्या घरान आवय आहा कोणाच्या घरान आवय ना तेंकाच कळटा. हे सिच्युएशन कितें पळय तें कंडिशन कितें पळय तें न्हू गे आंटी. पाणी उदक जाला पळय तिचे चुरचुरे.
एका फाटी माझे एक फॅमिली मेंबर नातीन तिने सांगलेलं याचे ऑपरेशन करू म्हणून. शी वॉज नॉट रेडी जायना. 2 काबार 400 रुपयाचे खबर म्हाका 2 1 काबार असो दर घे. सो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत ही मॅसेज हांव तुमकां दिवपाक सोदता. आयज ह्या आंटीक तुमी पळयला आसतले. ओके, ह्या आंटीचें घर दाखय गो, घर दाखय. हेजी कंडिशन तुम्ही पळयला आसतली. जाणट्यांक एवरी मंथ 2000 येता. कितले येता गे? 2000 येता एवरी मंथ जाणट्यांक. पूण ते टायमार येना आनी ती त्या 2000चेर जगता. 2000चेरूच जगता बाबडी. सो सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की जे जाणट्यांक म्हयन्याच्या म्हयन्या पयशे येता 2000 ते तांकां टायमार येवचे. ओके, तांकां टायमार येना. ह्या म्हयन्याचे फाल्यां फुडल्या म्हयन्यान येता. एक एकदां लेट येता, एक एकदां 2 म्हयने येना आनी ती बाबडी त्या 2000चेर जगता. हांव रिक्वेस्ट करता ईच एंड एवरीबडी तुमी सगळीं फुडें सरा आनी ही म्हाजी मॅसेज जाता तितल्या लोकांक शेअर करा. स्पेशली ही मॅसेज आमच्या ऑनरेबल CMांक पावची अशें मागता. आनी जे तांकां 2000 येता तितून आनी एक 1000 वाडयात, कितें तरी वाडयात. कित्याक 2000 आयज काल कांयच जायना. हे पळय 1500ची तेणी कापेत घेतल्या, 500 रुपयाच्यो दोरयो घेतल्या वयर बांदपाक आनी तिचें घर दाखयता तुमकां. हांगा ती मोबायल हे पळयात घर तिचें. हे पळया, हे पळय, हे पळय सर. हे पळय हांव हांगा बसला. हे पळय हे घर तिचें. प्लीज अंडरस्टँड करा सिच्युएशन. प्लीज सिच्युएशन हँडल करा, अंडरस्टँड करा. ते जाणटेक बाबडे खूब त्रास जाता, खूब जाता. तिका कोण ना, तिचो चेडो चेडू भुरगे बाय कोण ना. प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल CM सर हेजेर कितें तरी एक्शन घेवची. हांव एवरी टायम हांगासर येता. एवरी टायम तिचे कंडिशन वर्स्ट. हे पळय हो चेडो तिचो खूब वर्सां जाली एक्सपायर जालो. 25 चुरचुरे हो गो तिचो. टायम मनशाचो फेल जाल्यार सगळें फेल. टायम फेल जाल्यार सगळें फेल. कितली वखदां पळय तिका जाय पडटा. जस्ट इमॅजीन. पळयात इतली वखदां जाय ना गे आंटी. आतां ही बाबडी आंटी हांगा आसता, एकलीच आसता. ओके, तिका कितलो त्रास जाता न्हू ती खूब जाणा. आनी आयज काल आमचे भुरगे आमच्या आवय बापायक न्हू फट मारून भायर काडटात. तशें करूं नाकात केन्नाच. आवय आसप इज अ बीग ब्लेसिंग्स. पाय आसप व्हडलें ब्लेसिंग आनी तुमी त्याच आवय बापायक न्हू कॅर करिनात. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, आंटी फुडल्यान सांगूंक सोदतां. जेन्ना मामी डॅडी आसता घरान न्हू मनशांक भुरग्यांक न्हू तेंचो वालोर कळना, तेंचो व्हॅल्यू कळना. आनी जेन्ना माय पाय संवसारान आसना तेन्ना न्हू तकले रात धरून अशें रडटात. म्हाजी मामी आसली तेन्ना सगळें पळयताली. म्हाजो डॅडी आसलो तेन्ना म्हाका स्कुलाक व्हरतालो, म्हाका सगळे पयशे दितालो, पेट्रोल घालपाक पयशे दितालो. म्हाका मामीन गाडी घेतलेली. सो ते तुमकां सांगता की इट्स अ लॉंग जर्नी, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट जर्नी. ह्या जर्नीन तुमी न्हू सगळें शिकोवंक जाय. पयशे सेवींग करूंक शिकोवंक जाय, पयशाचो व्हॅल्यू करूंक जाय, आवय बापायचो व्हॅल्यू करूंक जाय, फॅमिलीचो व्हॅल्यू करूंक जाय, जाणट्यांक रिस्पेक्ट करूंक जाय. ओके, उलोवणारे खूब आसा. उलोवणारे आमकां पासून खूब उलयता कितें तुमी हें तें. घरान बेश्टी बडबड 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 करता तांकां लोक न्हू घे म्हणून सपोर्ट करता. आनी आमचे असले जे यूथ आसा जे भायर सरोन लोकांची मदत करता तांकां कोण सपोर्ट करिना. तांकां कोण व्हिडियो पळोवपाक वचना. कित्याक इट्स बोरींग मरे. ते सगळे 4 जाणां बसले आनी केले, लोकांच्यो चामार चवकशी केल्यो, ताका व्हॅल्यू ना गे.
हो लायफ ही संवसार हो सगळ्यात हो संवसार सारको डेंजर. तुमकां सगळ्यांक सांगता ओके, तुमकां सगळ्यांक सांगता की केन्ना डिसरिस्पेक्ट करूं नाका जाणट्यांचे श्राप बरे न्हू, तेंचो आशिर्वाद खूब बरो. ओके, म्हाज्या वांगडा आशिर्वाद म्हाजेर सदीत आहा खंय तिचो आशिर्वाद. तुका सोनिया आनी गव्हर्मेंट अकाउंट दिता तांकां सदांच घडटा. सोनिया बाबडे शी इज नॉट वेल. तेज्या घरान प्रॉब्लम आसा, तेज्या पायक एक्सिडंट जाला आनी ही इज ऑल्सो नॉट वेल. ओके, सो तेका बाबड्याक येवंक मेळना. तेका हांवें कॉल केल्लो. कित्याक रांदून कोडीकून हाडटाले म्हाका. हय, ते बाबडे रांदताले तिका कोडी करून हाडटाले. पूण कितें करया, तेकाच बाबड्याक प्रॉब्लम आसा घरान. गायज, हांवें न्हू आयच्या व्हिडिओचे 2 पार्ट केल्या कित्याक व्हिडिओ व्हडली आसतली म्हणून. आनी आतां हांव सद्या जेवपाक बसला. तुमी पयला आसतली आंटीची परिस्थिती. देवाच्या कृपेन आमच्या घरांत जेवण तरी आसता. तिच्या घरांत बाबड्या जेवणूय आसना. येदे हे धाकटुल्या डब्यान भाजी दवरलेली पयला आसतली तुमी न्हू. तेच चिंतोन येता परत आतां म्हाका जेयता आसतना. तुमी पयला आसतले न्हू, आयचो व्लॉग पयला आसतलो. हांव गेल्लोलो आंटी कडेन आफ्टर लॉंग टायम. अशें चिंतलेलें की तिजें सिच्युएशन खंय तरी बरें आसतलें, पण इट्स गूड फॉर नथींग. ओके, आहा तशें आहा. आतां कितें आसता जाणा, आमी पळय कोणाक हेल्प करता. ओके, जावं आतां फाटीं आमी टायरॉन आनी वियोनाक हेल्प केली. आतां दे आर स्टेबल, दे आर वर्कींग. कित्याक ती आतां यंग आसा. ओके, 2 पांयार उबे रावन मेहनत करूं शकता. बट ही आंटी जी आसा न्हू, शी इज 80 years old, 80+ दिसता ती. आनी रेस्ट करच्या टायमार तिका न्हू काम करपाकूय खंय मेळचें ना. ओके, ओन्ली थिंग आय कॅन डू इज टेम्पररी सोल्युशन. आनी त्या टेम्पररी सोल्युशनान कोण परमनंट सोल्युशन हाडटा जाल्यार देवाचे उपकार आसतले. ओके, हांव केन्नाय म्हाज्या फ्रेंडां कडेन, म्हाज्या फॅमिली मेंबरा कडेन पयशे कलेक्ट करून तिका व्हरोन दिता. मेडिसीन, जेवणाचे तेजे खंय तरी सुट्टा. पण हालीं ह्या दिसांनी हांवूय पावोंक ना. आनी म्हाज्याय घरान प्रॉब्लम जाल्लेली तुमकां खबर आसा की आमचे घरा कडेन मातशें अंकिताचें घर सकयल मोडोन हें जाल्लेलें. ओके, आनी मीन वायल म्हाजी आतां पोरवां एक सर्जरी आसा. ओके, त्या सर्जरीक म्हाका वचूंक जाय. आनी खूब प्रॉब्लम्स आसा. एवरीबडी हॅव प्रॉब्लम्स इन दियर लायफ. आनी आंटीचें सिच्युएशन पळोवन न्हू म्हाका अशें दिसता केन्ना केन्ना हांव मम्मीक म्हणटा म्हाज्या, मम्मी हें नाका गे, म्हाका खावपाक बरें लागना. जावं हें कितें गे, चड हें पडलां आमगे मीठ. आनी आयज त्या आंटीन म्हाका येदो धाकटुलें टिफीन ओपन करून भाजी दाखयली. ही आपूण इल्ली खाल्ल्या बाबा, इल्ली उरल्या ती रातची दवरल्या. इल्ली उरपा सारकी आहा तरी खंय. ते येदे टिफिनान म्हाजे हिसपान येदो हो भुरगो पासून म्हाका दिसता तो खान आनीक मागतलो दी म्हणून. आनी ती बाबडी जाणटी तिचे खंय पोटाक पावता. आनी ते चणे एवरीडे चणे ह्या गरमेच्या दिसांनी चणे खावन तिका बाबडे आनीक त्रास जाता. कितें म्हणपाचें कांयच कळना. ओके, आतां जे 2000 तिका म्हयन्याक येता तेतून तिणी बाबडे 1500ची कापे धाडली. 500-450 रुपयाची कितें तरी दोरयो हाडल्यो वयर बांदपाक. कित्याक तेचें घर आख्खें वयरसून उदीक सगळें पावसाच्या सकयल्या येता. आख्ख्या घरान उदीक जाता. तिका चलोंक जायना, भितन भायर वचोंक जायना. आतां ती पावसान 4-5 म्हयने ती सारकी भितन, दारा भितन. कित्याक दारा भायर उदीक भरता न्हू, तिका चलोंक जायना. सो तें आतां आनी एक व्हडली समस्या येवपाची आसा. फुडें प्रॉब्लमां येवपाची आसा. कितें म्हणून करपाचें कांयच कळना. आनी येस, म्हाजे जे व्हिडियोज पळयता म्हाजे भाव, खंयसून पळयता फ्रेंड्स, म्हाजे फॅमिली मेंबर्स, यूट्यूब फॅमिली आमची मस्तीखोर गोवन्स, तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज फुडें सरा आनी तिका मदत करा. ओके, बारीक सारीक कितेंय मदत करा. कोण लागीं रावता जाल्यार तिका वचोन मेळा, तेज्या वांगडा पळया कशी तिची लायफ आसा, ती कशी तिचे प्रॉब्लम्स आसा ते हें करा. कोण पयस रावता ते म्हाका कॉन्टेक्ट करा. हांवें डिटेल्स दिल्लेली आसा. जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करची,
सकयल येता आसतले अविनेश बिग बॉय टॉयज इंस्टाग्रामाचेर म्हाका मॅसेज करा, थंय हांव तुमकां रिप्लाय करतलो. ओके, ऑर एल्स जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणात हेल्प करा तिका. आनी हांव कांय सांगिना. आनी येस, हेच सांगून हांव व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन बाय बाय अँड प्लीज प्रे फॉर मी, कित्याक म्हाजी सर्जरी जावपाची आहा डे आफ्टर टुमोरो. बाय बाय, गुड नायट.